सुरू जालें न्ही आनीक हांव 2-4 बुथांनी वचून पळोवन आयलो पळय जाल्यार लोकांचो उत्साह भरपूर आसा. खूब मोठ्या संख्येन लोक सकाळ फुडें भायर सरून आज वोटींग करून गेल्ले आसात. म्हज्या हिसपान दनपार एक म्हटल्यार सादारणशें 50-60% वोटींग जातलें अशें दिसता. कितें दिसता आमचे पॅनल जिखतले, बीजेपीचे पॅनल जिखतले. मोस्टली चारय पंचायती पंचवाडी निरंकाल रिपोर्ट जो घेतला हांवें फोनाचेर त्या प्रमाणे चारय ठिकाणी जिखपाचे. काही असे वार्ड पयले आमी भितर 8 जाण 9 जाण अशे रावल्यात. सो तो कशें कितें दिसता? कशें आसा लोकशाहीत उमेद न्ही. सगळेच आमदाराच्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करूं शकनात. जेडपीच्या इलेक्शनाक सगळे कॉन्टेस्ट करूं शकतात आनी त्यामुळे इलेक्शनाक उबी रावपाची उमेद जास्त पयली ही पंचायतच्या निमित्तान म्हणून तर गोंयांत आमी पळयले 5300 सुमार कॅन्डिडेट्स उबी राविल्ले आसात. तर ओके ताका कांय हें ना. भाजपाचो अध्यक्षूय म्हाका दिसता ह्या फावट पयलीच फावट इलेक्शनाक रावला. शिवाजी उबी राविल्लो आसा. गोंयांत तशें जाता. एक्चुअली इनफॅक्ट त्या वॉर्डान आमगेले 2-3 राविल्ले आसात. सो एंड ऑफ द डे कितले पर्सेंटेज जातले म्हज्या हिसपान 80 क्रॉस चंद्रकांत सामंत बेतोडा निरंकाल कोणशी वार्ड पंचायतींतल्यान कॉन्टेस्ट करता वार्ड नंबर 8. म्हागेले 3 फावटी टर्म जाले आनी 4थी फावटी ह्या टर्मार रावला आनी प्रत्येक फावटी हांव वेगळे वेगळे वार्डांत रावल्लो आसा आनी ते वेगळे वेगळे वार्डाच्या लोकांनी म्हाका आज पर्यंत सपोर्ट केल्लो आसा. आनी ह्या फावटी म्हाका आसा की म्हाजो विजय हो निश्चित आसा आनी बरें मार्जिनान विजय जातलो. कित्याक हांवें कोविडा टायमार धरून सगळें धरून जें कितें आसा पळय तें लोकां साठी म्हगेलें अर्पण केल्लें आसा. आमच्या निरंकाल बेतोडा पंचायतीच्या जनते खातीर केल्लें आसा. म्हणून म्हाका अजिबात डावट ना हांव 101% बरो मार्जिनान विजय जातलो. सो हेच्या पयलीं तुमी पंच आसले कितले? पंच आसले हांव जवळ आतां 3 टर्म पंच जाला. म्हजी सरपंचाचो म्हाका मान मेळ्ळो जेन्ना मागेली 2012 ते 17 लेडीज म्हणून रिजर्व जाले. जेन्ना मागीर पुनम सावंत मिसेस ती सरपंच आसली तेन्नाय हांव पंच आसलो. सो आतां हो चवथो टर्म जातलो. नमस्कार, हांव सुनील नायक उर्फ शंकर नायक वॉर्ड नंबर 7 वाजे ह्या गांवांत रावला. हांव फर्स्ट टायमूच इलेक्शनार रावला आनी पळोवया जें हांवें आतां भारतीय जनता पार्टी मंडळ अध्यक्ष म्हणून गेली 7 वर्सां हांव काम करता. आनीक आतां लोकांचो म्हाका जें काम हांवें केल्लें तें कामाचें फळ म्हाका लोक दिता काय ना हें पळोवपा लागून आयज हांव रावला. आयज गेलीं 2 वर्सां हांवें जे गांवचें पंचायतीचें काम आशिल्लें जें हांव आमचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेजे आनी सरपंच अमीत शिरोडकर हेजेर हांव ते 2 वर्सां म्हाज्या वाड्यार जी कामां म्हाजे फुडें येतालीं ती हांवें काम म्हाजे पर्यंत कशें जाता तशें भाऊ कडल्यान करून घेतलेली आसा. आनी त्या आदाराचेर एक पळयता हांव म्हागे भविश्याक की जें हांवें काम म्हाजें मन आनी तन धन केलां तेजें फळ म्हाका लोक कितें दिता तेका लागून हांव आयज रावला. म्हाजें नांव बारकेलो बोलागांवकर. हांव 20 वर्सांनी परत इलेक्शनाक उबो रावल्लो आसा आनी वोटरांचो बरो प्रतिसाद मेळटा आनी म्हाका खात्री आहा की म्हाजो विजय निश्चित जातलो. तो बी सरपंच आसलो मग तेच्या उपरांत तेजे उपरांत म्हागे मिसेस जातली सरपंच. मागीर भावाचो सरपंच आनी आतां परत 20 वर्सांनी हांव उबो रावलो. म्हजें नांव ओंकार हेमंत सामंत फ्रॉम शिरोडा कॉन्स्टिट्युएंसी बेतोडा पंचायत वार्ड नंबर 8 बेतोडा कोणशे निरंकाल पोडा. हांव एज अ यंग कॅन्डिडेट 21 वर्सांचो तुमकां हें सांगूं इच्छिता की बाबा आमची ग्रामपंचायतीची इलेक्शन आतां चालू आसात. सगळ्यांनी युथ्स एज वेल एज आमचे सगळे यंग आसा कोण यंग आसा आमगेले सिनियर्स जे कोण आसा सिनियर मोस्ट प्रत्येक मनशांनी इंडिव्हिज्युअली इंडिपेंडंटली आपल्याचो विचार करचो आनी इलेक्ट करचो कोणाक सारको आपल्या गांवांत आपल्या वार्डान कोणाक निवडून हाडपाक जाय तेंच्यांनी तो विचार करून विचारपूर्व आमचो सगळो एज अ यूथ सगळे आमी आमचो विचार आसा तो मांडटा. आमी 21 वर्सांचो हांव सध्या आसा 21 वर्सां 4 म्हयने यंगेस्ट कॅन्डिडेट टील डेट अकॉर्डिंग टू मी